देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जुआंवाचे पयले चिटीवेलें घेतलां आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. पांच मुंडे आनी 2 मासळ्यो. मार्काचें शुभ वर्तमान 28 वोळ 38. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानू, मनशा जिविताक जेवण कितलें गरजेचें तें आमी सगळीं जाणो. एका दिसाक 3 ते 4 पावट आमी जेवता. पोटभर जेवण करतोस जिवाक घोटाय मेळटा, काम करूंक शक्ती वाडटा. जेवण करतोस आत्मीक उर्बाय वाडटा. शिकोप केलेले जाणार मनीस अशें म्हणटात, देवान हो संवसार आमची भूंय भरपूर गिरेस्तकायेन भरल्या. आमचे जमनीर जेवण उत्पन्न जाता तें सगळें एकठांय केल्यार संवसारान जियेतल्या सगळ्या मनशांनी 2 पावट पोटभर जेवल्यारूय सोंपचें ना. पूण आमकां कितें पळोवंक मेळटा? कितल्याशा मनशांक तांचो दिसपटो ग्रास मेळना. लोक भुकेन मरता. संवसारान जेवण उणें जावंक कारण कितें? मनशाचें चुकीचें चिंतप. मनशाच्या जिवितांत वस्तूंचो चड मोग केलोलो आमकां पळोवंक मेळटा. जनावरांचो, सुण्या माजरांचो, मोटोरांचो, दुडवाचो आनी भाटा बेसाचो आमी मनशा परस अदीक मोग करता. मनीस निबोर जावन आपल्याच भावाचो जीव काडटा. पूण वस्तूंक आमी जनावरां फावो ते परस अदीक मोग दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, जेजून विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? आपोस्लांनी ताचे लागीं आसलें तितलेंय दिलें. 5 उंडे 2 मासळ्यो. जेजून मिलाग केली आनी 5,000 लोकांक जेवण वाडलें. आयच्या पयल्या वाचपांत भागिवंत जुआंव म्हणटा, जो कोण आपल्या सारक्याच्या भावा भयणीचो मोग करता तो देवाचो मोग करता. कित्याक मोग आमकां देवा करचो येता आनी जी कोण मोग करतात ती देवा थावन जल्मल्यांत. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान एकामेकाचो मोग करूंक आमकां आज्ञा दिल्या. पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन सगळ्या आमच्या जिवितान प्रिती मोग दाखोवंक आमकां फावो कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.